नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दन पारावडेत आणि अदिती काकोडकर आवाज कळसो बुलेटिनाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। हिवाळ्या सुटये उपरांत निमणे बुधवारच्यान नवीन शिक्षणीक वर्साक जाली सुरवात। सुटये उपरांत शाळेचो पयलो दीस आशिल्ल्यान भुरग्यांसयत पालकांची गर्दी आयली दिसून। तारीवाडा शिरोड्या वाठारांतल्या सरकारी मुळाव्या शाळेच्या इमारतीक लागल्या गळटी। शाळा तशेंच आंगणवाडीत शिकपी भुरग्यांचेर छप्पर कोसळपाचो आसा धोको। सरकारान केला दुर्लक्ष सांगतात पालक। मस्तोड्याक गुरुवार घरकान्नी सयत गोवार मारपीट केल्ल्या प्रकरणात म्हापशें पुलिशेन केल्या तिगांक अटक। फुडलो तपास आसा सुरू। दवरले दिसा उजवाडा फारायली बायलेच्या गळ्यातली भांगराची सरपळी। एकाच सप्तकात दुसरी घडणूक। पुलीस दुबाविताच्या मागार। गोंयांत परतून कोरोनान काढली तकली वयर। 8 सक्रिय दुयेंती। जीएमसींतना एकूय दुयेंती सांगता डॉक्टर राजेश पाटील। आणि 18 वर्सांत पयलेच फावट आरसीबी आयपीएल वस्ताद। पंजाब किंग्साक 6 धांवड्यांनी हारयत मेळयलें जैत। आरसीबीक वस्ताद करपाक विराट कोहली सयत कृणाल पांड्याचे मोलादीक योगदान। आता खबरो विस्तारान। गिमाळ्या सुटये उपरांत निमणे बुधवारच्या नवीन शिक्षणीक वर्साक सुरवात जाली। सुटये उपरांत शाळेचो पयलो दीस आशिल्ल्यान चडशा शाळांनी गडबड आनी गोंधळ दिसून आयलो। कांय शाळांकडेन तर भुरग्यांसयत पालकांची गर्दी दिसून आयली। बाप तू कितलेक शिकता? 8वेक। कशें दिसता तुका स्कुलार येवपा? बरें दिसता। बरें दिसता? स्कूल बरें आहा तुमचें? हय। शिकयता बरें? हय। आणि टिचर्स बी कशे आहा तुमचे सगळे? टिचर्स बरें। बरें आसा? हय। रिजल्ट कसो आलो रे गेल्या वर्सा तुमचो? रिजल्ट बरो 100% 100% जालो? व्हेरी गुड। खंयच्या स्कुलाचें नांव कितें तुमच्या? अभिनंदन। खंय तें? मोल्या। Master Srimati Chandrabhaga Tukoba Naik High School, Kursharin. Today being the first day of the school, after the break of 5 weeks, school reopens today. And we are very happy to welcome our staff and students along with parents.
तारीवाडा शिरोडे वाठारात आशिल्ल्या सरकारी मुळाव्या शाळेच्या इमारतीक गळटी लागल्या. या इमारतीची सामकी चवथिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा. शाळेची दुरुस्ती करची अशी मागणी पालकांनी केल्ली, मात सरकारान हाचेर दुर्लक्ष केलां. हाका लागून शाळा तशेंच आंगणवाडीत शिकपी भुरग्यांचेर हे छप्पर कोसळपाक शकता अशें थळावे पालक सांगतात. बेगोबेग ह्या शाळेची दुरुस्ती करची अशी मागणी पालकांनी केल्या. ह्या शाळेची परिस्थिती गंभीर जाल्ली आसा आनी सरकार येवन वचोन कोणा धाडत आसा, पण केन्नाच्यान आज म्हाका दिसता म्हाज्या हितूंतल्यान 4 वर्सां तरी जालीं शाळेचें हें करतात, पूण रिपेरिंग जायना. अजून रिपेरिंग जाल्ली ना शाळा. आनी सरकारान हेजेर लक्ष घेवन मातशें शाळा आमकां बेगीत करून दिवची इतली मागणी आसा. फर्स्ट डे आमचो, पण हांगा पळयत जाल्यार हेची स्थिती सामकी गंभीर आहा. बालवाडीची सगळे नळे बी फुटल्या आनी सामको मोठो पावस येयत जाल्यार हांगा गळटले. भुरग्यांक कशी म्हणून धाडटली? थंयचा एक नळ मातशें चोडवाचें सुद्दां पडत जाल्यार म्हाका तितलें पुरो जाता. सो तुमकां भुरग्यांक धाडपाक भंय दिसता? भंय दिसता आमकां धाडपाक. आनी आयज हांगा लागीं बालवाडी बी ना धाडटले जाल्यार. पळयत जाल्यार हांगा सगळें थंड मोठे मोठे पडल्या वयर नळ्यान सगळे वले आसा. आतांच तांकां सांगलां हांवें प्लास्टीक घाल आनी वयल्यान जमकण घाल म्हणून. कित्याक हांव बेश्टें बसलेलें, म्हाका सामकी थंड लागपाक लागली जमून. आतां मागणी कितें तुजी सरकारान? सरकारा कडेन मागणी म्हाज्या बेगीच्या बेगीन हें सारकें रिपेर करचें म्हणून. तारीवाडा शिरोडा ही प्रायमरी स्कूल गेले 3-4 वर्सां जालीं हे शाळेचें छप्पर गळटा. पूण तेजे फॉलोअप करून गेले सप्टेंबराक हांगा रिपेरिंगाचें काम टेंडर पास जाल्लो, पूण अजून कॉन्ट्रॅक्टरान हांगा काम केल्लें ना कारणान आतां सद्याक ते शाळेन फुल्ल गळटा. कारण हांगा माकड येता आनी माकडांनी हांगा नळ फोडून उडयल्ले आसा. तशेंच हे छप्पराचे कामी आसा त्यो सामकी गेल्ली आसा आनी केन्नाय नळे भुरग्यांचेर पडपाक शकता. हांगा सरकारी प्रायमरी स्कूल तशेंच तितून 10 भुरगीं शिकतात, तर अंगणवाडीक 10 भुरगीं आसा. पूण पालकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे 2 पालकांनी हांगसरले हे शाळेची स्थिती पळोवन 2 पालकांनी आपल्या भुरग्याक हांगसरले काडून दुसरी शाळेन घातलेलें आसा. शिरोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. नवे शिक्षणीक वर्साक आयच्यान सुरवात जाल्या, पूण कांय शाळांची दुरुस्ती अजूनय जाल्ली ना. ताका लागून दुरुस्ती काम सुरू आशिल्ले शाळेंत विद्यार्थ्यांक धाडप तरी कशें असो प्रश्न पालकांक पडला. पळयात पुराय बातमी. ही पळयात मांद्रेच्या आगरवाड्यावेली शाळा. दुरुस्ती काम अजूनय सुरूच आसा. दुरुस्ती खातीर काडून दवरिल्ले शाळेचे पाखे अजूनय घाल्ले ना. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार शाळा 4 जुना सावन सुरू जातात, पूण शाळेचे दुरुस्तीचे काम अर्दकुटें आसा. शौचालय आनी हेर वर्गांतली कामाय अर्दवट पडल्यात. अशा परिस्थितीत भुरग्यांक शाळेत धाडप तरी कोणाच्या भरवशाचेर असो प्रश्न पालकांनी उपरासला. तुमकां खबर आसतली की जी आगरवाडा हायस्कूल जे त्यांचे इमारतीचे काम चालू असले आणि फाल्यां 4 तारीख फाल्याच्यान स्कुला चालू जाता, तरी अजून जे स्कुलाचे जे काम आसा ते पेंडींग आसा. आणि म्हाका दिसता ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचो सारको दुर्लक्ष आसा. कित्याक ताका खबर आसलें की 4 तारखेक ही स्कुलां जातात आणि पावसान मदें घालून घेतला हो एक इन्सिडंट दुसरो. पूण तेणी एक पयलींच स्टार्ट करपाक जाय आसलें आणि 4 तारखेक अजून तेचे पयशे जाल्यार जे लायटींग आसा, जे वायरी आसा ते लावतात. फाल्यां सकाळी जे वायरी आहा ते तेतून करंट जर पास जाय आणि त्या करंटासून जर खंयच्या भुरग्याक जर शॉक येयलो जाल्यार होचो इन्सिडंट कितें जातलो तो ताका खबर आसतली. पूण हेका लागून हांव मातसो गव्हर्मेंटाक जागृत करता की ह्या पेडण्याच्या एरियान सुद्दां मातशें तेचेर नजर दवरपाची. आणि जे भिंती आसा ते फिनिशींग सुद्दां ना त्या भिंती. सो मातशें तेचेर विचार करचो गव्हर्मेंटान आणि फाल्यां जे स्कूल जाता तर ताका लागून मातसो तेचेर विचार करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. बस्तोड्याक गुरुवार घरकान्नी सयत तिच्या घोवाक मारपेट केल्ले प्रकरणात म्हापशें पुलिशेन मंगळारा राती 3 अटक केली. रंगनाथ शेटये, विनोद शेटकर आणि कौशल शेटये ह्या म्हापशें मयडेच्या 3 अटक केल्या. ह्या मारपेट प्रकरणात आनीकूय कांय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय आसा. आमी आसा सध्या म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर आनी म्हापसा पुलीस स्टेशनार येवपाचें कारण म्हणजे काल सांजेच्या वेळार मोयडा बस्तोरा ह्या जंक्शनाचेर जो विक्टीम आसा विवेक शिरोडकर आणि तांची जी मिसेस आसा जी 3 म्हयन्याची प्रेग्नंट आसा, ह्या दोगांयचेर काल असॉल्ट जालो. ह्याच संदर्भात म्हापसा पुलिसांची तपास जी आसा ही सुरूच आशिल्ली आणि आता अशें कळण्यात येता की ह्या असॉल्ट केसी फाटल्यान
म्हापसा पुलिसांनी 3 जाणांका अरेस्ट केल्ले आसा. जो पयलो अक्यूज आसा रंगनाथ शेटये, तर दुसरो अक्यूज आसा विनोद शेटकर आणि तिसरो अक्यूज आसा कौशल शेटये. या 3 जाणांका म्हापसा पुलिसांनी सध्या अरेस्ट केल्ले आसा. या असॉल्ट केसी फाटल्यान अशें कळण्यात येता की आनी काही भुरग्यांचो जो आसा हो असॉल्टीन समावेश आसा आणि म्हापसा पुलीस जे आसा हे तेंची शोधाशोध करीत आसात. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया ह्या असॉल्ट केसी फाटल्यान म्हापसा पुलिसांक कितपर्यंत यश मेळटा आणि कितल्या जाणांका ते अरेस्ट करता पळय ते. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोटीकर. दवरले दिसा उजवाडाक पाव घेवपाक आयिल्ल्या कडेन एका अनवळख्यान एका बायलेच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी फारायल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेयिल्ले म्हायती प्रमाण त्या चोरान सरपळी फारायले उपरांत थंयच्यान पळ काडलो. हे विशीं त्या बायलेच्या घरच्यांनी मायण्या कुट्टरी पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. एकाच सप्तकात घडिल्ली ही सेगीत दुसरी घडणूक आसा. राज्यात दिसान दीस गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. फाटल्या कांय दिसांनी दवरले कोणे तरी एका बायलेच्या गळ्यांतली सरपळी फारायल्ल्याची घडणूक ताजी आसतनाच मंगळारा दिसा उजवाडे पाव घेवपाक आयिल्ले कडेन आनी एका बायलेच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी काडून घेवन चोरान थंयच्यान पळ काडलो. हे विशीं तिच्या घरच्यांनी मायणा कुट्टरी पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. एकाच सप्तकात सेगीत 2 चोरयेच्यो घडणुको घडिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी हुस्को उक्तायला. सारको एक्सिडेंट मरे तो 7:30 सुमार जालो. सारको 7 बायल पाव घेवन येता मरे तेसून रोनी दिवसून पाव घेवन येताली आनी ती फॉर्माशाकली जाणटी पयली ती फॉर्माशी सकयल देंवताली. देंवता आसतना तेका हें केली ती सोरपय मरे तेणी कितें लायले आनी काटासून कातून वयली. बायकार येयले ते दोग कितें गाडी घेवन येयल्ले मोटरसायकल दोग जाण एकलो आहलो हय तो आनी सोरपळी घेवन तो सोरपळी घेवन गेलो. मागीर बायलेन बोड बी मारलो बोड मारली तेणी रोनी ते भायर लेट पावले ते लोक थिंगाचे. तेदो सकाळ म्हणून कोण उठनाय न्हू लेट उठताय न्हू. आयज सकाळीं दवरले हांगा मिंगेलीन कुलासो ही बायल पाव व्हरपाक आयिल्ली सकाळीं 7 सुमार दुकानाचेर आनी ती जेन्ना परती वताली तेन्ना एक मनीस बायकाचेर आयलो आनी तिची गळ्यांक जी चेन आशिल्ली ती चेन ओडून तो घेवन गेलो आनी तिणें मागीर बोवाळ मारलो. पूण ते लोक जे भायर सरता ते एकठांय जाता म्हळ्यार लेट जालो तो भुरगो स्पिडीन गेलो. ही घडणूक आयज सकाळीं घडल्या आनी अशीच आनी एक घडणूक म्हणजे 25 तारखेक आयताराक सकाळ फुडें अशीच एक बायल मिसाक वताली सकाळ फुडें 6 वरांचेर सुमार तेन्ना हांगाच आशिल्ले मशिदी कडेन तिजी चेन मारली. तेन्ना तपास जेन्ना चालू जालो तेन्ना CCTV भितर तो दिसून आयलो की हो एकूच भुरगो आशिल्लो. तो जो 25 तारखेक चेन मारिल्ली तो एकटोच भुरगो आशिल्लो. ताणें ब्लू बायक घेवन आशिल्लो आनी ब्लू जॅकेट रेनकोट घाल्लो. हे एक CCTVचेर दिसून आयलें आनी ताणें तिजी चेन मारून गेली. सद्याक हांगा चेन मारपाच्यो घडणुकांक वाड जाल्ली आसा. हांगचे जे लोक कोणाची चेन मारल्या ताची भुरग्यां सद्या मायणा कुडतरी पुलीस स्टेशनाचेर गेल्ली आसात आनी कंप्लेन दिवपाक लागून हाजी पयलींची कंप्लेन दिल्ली आसा तांणी बी. आनीक तपासाक अजून गती आयली ना. आतां लोकां मदीं एक भंय निर्माण जाल्लो आसा की अशें चेन मारपाच्या घडणुकांक वाड जाता आनी ते सापडना ताका लागून. आनी दोनूय प्रकरणां भितर एक साम्य आसा तें म्हणजे एकटोच भुरगो हे चेन मारपाच्या हातूंत इनवॉल्व आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणकार. देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी परतून कोविडाच्यो केशी मेळपाक लागल्या. भलायकी मंत्रालयाच्या पोर्टला प्रमाण गोंयांत खंय 8 सक्रिय कोविडाचे दुयेंती आसात. मात GMCत कोरोनाचो खंय एकूच दुयेंती आशिल्लो ताका डिस्चार्ज दिल्ल्याचे डॉ. राजेश पाटीलान सांगले. तशेंच आतां परतून GMCत एकूय कोरोनाचो दुयेंती दाखल जावंक नाशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. देशात सध्या परतून कोरोनान तकली वयर काडल्या. वेगवेगळ्या राज्यांनी परतून कोविडाच्यो केशी मेळपाक लागल्यात. भलायकी मंत्रालयाच्या पोर्टला प्रमाण गोंयांत खंय 8 सक्रिय कोविडाचे दुयेंती आसात. मात GMCत कोरोनाचो खंय एकूच दुयेंती आशिल्लो ताका आतां डिस्चार्ज दिल्ल्याचे डॉ. राजेश पाटीलान सांगले. ऍक्च्युली मध्ये म्हजे कडेन म्हज्या वॉर्डान आय एम लुकिंग आफ्टर कोविड वॉर्ड. सध्या वॉर्डान एक सुद्धा पेशंट ना. ओके बट आय थिंक द पोर्टल इज शोईंग सम नंबर दॅट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम हेल्थ सर्विसेस. ओके सो स्पेशली पोंडा. But as far as the ward and all is concerned, we are ready waiting for patients. कोण येना सध्या. आमचे एक पेशंट आशिल्लो तो आमी ऍडमिट करून डिस्चार्ज केलो. ओके सध्या आमचे कडेन एकय पेशंट ना. ओके बरें. मजगती हे विशीं जेन्ना भलायकी संचालनालयाची संचालक डॉ. रुपा नाईक हांकां विचारल्यार तिणें सांगले की गोंयांत कोरोनाच्यो केशी आसतल्योच पूण लोकांनी भिवपाची गरज ना. कोरोनाचे आसतलेच न्हय. ती एपिडेमिक चलता पण अशें कन्सर्न ना, सिरियस कन्सर्न ना. अशें आमकां व्हडल्यो केसीस तश्यो ना.
ते म्हाका खबर ना ते आयली ते उत्कर्शा बी फोन करता पण ते इट्स नॉट कन्सर्न. तश्यो त्यो केसीस आसतल्योच न्हय, त्यो आसताच केसीस तश्यो येतल्योच त्यो ऑफ एंड ऑन. पूण कितें एक्झॅक्ट पोझिशन कितें आतां आसात ना कितें एक्झॅक्टली कितें पळय जगभर केसीस आसा जाल्यार गोंया आसपाकूच जायना. पण गोव्यान मेळ्ळें कितें रजिस्टर्ड बी कशें कळटा कितें म्हणटा कितें कोणी रिपोर्ट बी केला म्हणून? ना कांयच कोणें हें करना, कांयच असो कन्सर्न ना. हां ओके. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 18 वर्सांत पयलेच फावट RCB IPL वस्ताद. पंजाब किंग्साक 6 धांवड्यांनी हारयत RCBन जैत मेळयलें. विराट कोहलीन मॅच जिखोवन दिवपी खेळ केलो तशेंच कृणाल पांड्यान RCBक वस्ताद करपाक मोलादीक योगदान दिलें. RCBन पयली बॅटिंग करतना 9 बाद 190 धांवड्यो काडल्यो. जाप दितना पंजाब किंग्स 7 विकेटींचे बदला 184 धांवड्यो काडपाक शकले. आरसीबी पहली बार कप जीत रहे 18 साल के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। आरसीबी इस साल कप नाम दे, इस साल कप नाम दे। विराट कोहली, विराट कोहली, विराट 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 विराट। 18 साल का इंतजार खत्म हो गया अब। विराट कोहली, आरसीबी 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 फाइनली वी गॉट द कप. Cup has arrived to this one. This is the King Kohli Academy. RCB is the cup namde. We are very happy for this movement because it's been 18 years. So we are very happy and you can see the celebration over there. And yeah, of course for our Virat Kohli, he has waited for 18 years and it's great. It's pleasure to celebrate like this. And yeah, of course we are loyal fans. We are loyal fans to the Bangalore. Of course you can see this crowd here because I'm getting emotional, but still, yeah, we are happy. We are happy to be a part of this celebration and everything. Yeah, finally we have achieved. How do we remember this special moment? How do I remember this special? Yeah, I have taken like my mobile phone. Yeah, mobile storage is full now, full of video. I've taken all the video and it's like how to express this moment, right? गोंयांत 7 तारखेक जावपी बकरी ईदाक लागून उसगांव मास प्रकल्पाच्या वाठारांत मंगळारा सावन जमावबंदी लागू केल्या. तसो दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आदेश काडला. ही जमावबंदी 10 जून मेरेन लागू आसतली. ईदाच्या निमतान 3 दीस कुर्बानी दितले. ताका लागून ह्या वर्सा पयलेच फावट 500 परस चड गोरवांची मारपाची तयारी पुराय जाल्या. गोंयच्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्साक 7 तारखेक जावपी ईदाक लागून सगळी तयारी पूर्ण जाल्ली आसा. त्याच बरोबर सावथ गोवा कलेक्टर याने आज पासून हांगा जमाबंदी लागू केल्ली आसा. जमाबंदी 10 तारीख पर्यंत सुरू आसतली. 7 तारखेक जावपी ईदाक लागून हांगा 3 दीस कुर्बानी दिवपाचें काम सुरू उरतलें. ताका लागून ह्या वर्साक पयलेच फावट 500 पेक्षा अदीक गोरवांची मारपाची तयारी पूर्ण जाल्ली आसा. गेले कांय वर्सांक हांगा 200 पेक्षा अदीक गोरवां मारपाक मेळनाशिल्ली, पूण ह्या वर्साक गव्हर्मेंटान सगळे फॅसिलिटीज अवेलेबल करून दिल्ले कारणान ह्या वर्साक चड गोरवां मारपाचो प्रयत्न जातलो. त्याच बरोबर फुडल्या वर्सा 1000 पेक्षा अदीक गोरवां कुर्बानीच्या वेळार मारपाची तयारी करपाचे हालचाली सरकारा मार्फत सुरू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर उजगांवच्यान स्वप्नीश. बांदोड्या पंचायत वाठारांतले उटीर हांगासर येवपी सिवेज प्रकल्पाक ग्रामस्थांनी सहकार्य करचे अशी मागणी मंत्री सुदीन ढवळीकरान केली. थळाव्या 9 जाणांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केला. ह्या प्रकल्पाक हरीत न्यायाधिकरणीन कडल्यान परवानगी मेळ्ळ्या. सगळ्या तरेचो ना हरकत दाखलो आनी पंचायतीन ह्या प्रकल्पाक परवानगी दिल्या. ताका लागून विरोध करपी 9 जाणांनी ह्या प्रकल्पाक सहकार्य करचे अशी विनंती मंत्री सुदीनान केल्या.
काही 9 जाण लोक आसा हे जे कितें करता. मुख्यमंत्र्याक हांवें ऑलरेडी सांगलां, मुख्यमंत्र्या कडेन हांव उलयलां. आमचे कडेन ग्रीन ट्रिब्युनलान हो प्रोजेक्ट क्लियर केला. हायकोर्टान आमकां NOC दिला. आमचे कडेन सगळे NOC आसा आनी त्याच बरोबर पंचायतीन आमकां लायसन दिला. पंचायतीक सिवरेज कॉर्पोरेशनान पयशे भरल्या. कांयच अडचण नासतना हो प्रोजेक्ट काही लोक आडयता. म्हाका अजून म्हजें वायटेपण कांय ना त्या लोकां कडेन. म्हजो तांकां रिक्वेस्ट की सबंद जी गटारां निवळ जर जावपाक जाय जाल्यार त्या प्रोजेक्टाची आमचो गरज आसा. आनी आतां तर आमचे फक्त बांदोडेचेच लोकांचे जी कितें घाण आसा ती थंय येतली आनी भायले जे व्हडलेशे लोक कोण ना आतां, कारण ऑलरेडी आमचो कोवळेचो प्रोजेक्ट चालू जालो आनी त्या खातीर लोकांनी सहकार्य करचें. उली वयले त्या 9 घरांनी सहकार्य करचें अशें नमूद करता. आनी लोकांचें सहकार्य, सरपंचाचें, पंच आनी झडपीचें सहकार्य आसले शिवाय हो प्रोजेक्ट मुखार वचना अशें नमूद करता. आनी तांणी बेगिनाच बेगीन हाका सपोर्ट दिवन आमचे कडच्यान तें काम करून मंत्र्यांचेर कारवाय जातली काय ना अशें आमकां मात सुद्दां पडून गेल्लें ना. ह्या मुद्द्याचेर प्रदेशाध्यक्षाक विचारल्यार तो केंद्रीय नेत्यांचेर आनी केंद्रीय फुडाऱ्याक विचारल्यार तो हांचेर धुकलता. हें चल्लां कितें? गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाय विचारता. तुमी कारवाय करात नाजाल्यार करूं नाकात. गोंयच्या प्रश्नांचेर पयलीं लक्ष दियात अशें विजयाचें म्हणणें. मडगांव कोसळटा ही वस्तुस्थिती आसा तेन्ना सरकारान ह्या मुद्द्याचेर लक्ष दिवचें अशेंय विजय म्हणटा. सरकार पळय मरे मंत्र्याक काडप काय ना व मंत्र्याचेर कारवाई करप हो ना हे आमचे BJPचो स्टेट प्रेसिडेंट सांगता. हे हायकमांडा कडेन आहा आनी हायकमांडाचो मनीस जो कोण आयला तो म्हणटा ते आपल्या कडेन ना, ते BJP प्रेसिडेंट प्रदेशाध्यक्षाच्या हातान आहा. सो हाजेरूच कळटा मरे तांचे कॉन्ट्रडिक्शन. ते एकमेकाचेर बॉल उडयतात. तांकां इश्यू हाताळपाचो ना आनी इश्यू हो न्ही. मंत्र्याचेर कारवाई करप हो गोंयाक इश्यू न्ही. तुम्ही कारवाई करा जाल्यार झक मारा. तुम्ही करप ते सगळ्यांक खबर आहा. इश्यू आज गोंयांत कितें आहा? गोंयांत इश्यू आहा की पब्लिकाक असो हेल्थ हजार्ड फेस करचो पडटा. मडगांव कोसळटा. आतां हांव मडगांव कोसळटलें म्हणून 2 वर्सां पयलीं म्हणटालो. ते तुमी म्हाका आसताले, तुमकां दिसतालें हांव दिगंबर BJPन गेला म्हणून हें म्हणटा म्हणून. आतां तेंच जावपाचें आहा. येदे व्हडलें लिस्ट आहा पळय, 2 पडल्या 33 उरल्या म्हणून. सो अशा परिस्थितीन म्हाका दिसता सरकार गोंयांत आसा काय कितें हें पयलीं सरकारान प्रूव करून दाखोवंक जाय. नाजाल्यार ही इमर्जन्सी कामां कोणें करप? ही सगळी पयलीं करूंक जाय आशिल्ली. हे आतां जातकर आमी धांवतात ते पळोवन सरकार आसासो दिसत ना. काकोळे बाणसाहेब बस स्टॉपा लागसारच्या शेतांत घाणयारे उदक साचून दुयेंसां पातळपाची शक्यताय उप्रासल्या. कोणे तरी कुशीक माती घाल्ल्यान हे घाणयारे उदक साचला असो दुबाव आसा. तुमिल्ल्या प्रदुशीत उदकाची समस्या सुटावी करपाक नगरपालिका प्रत्यक्ष पळोवणी करतले आनी संबंधितांचेर कारवाय करतले अशें नगराध्यक्ष प्रसन्ना भेंडे हांणी सांगलें. काकोडा बाणसाहेब बस स्टॉप लागसारच्या शेतात घाणयारे उदक साचून दुयेंसां पातळपाची शक्यता उप्रासल्या. कोणी तरी कुशीक माती घातिल्ल्यान हे घाणयारे उदक साचला असो येत असो दुबाव आसा. साचून उरिल्ल्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून आशी कुशीकच्या लोकवस्ती सातीची दुयेंसां पातळपाची शक्यता आसा. तुमलेल्या प्रदुशीत उदकाची समस्या सुटावी करपा खातीर नगरपालिका प्रत्यक्ष पळोवणी करतली आनी संबंधिताचेर कारवाय करतले अशें नगराध्यक्ष प्रसन्न भेंडे हाणें सांगलें. एक्चुली तुमी नजरेन म्हाका दिसता ते जशें तुवें सांगलां बाबूची सोसायटी ऑपोजीट थंय जें उदक स्टोर जाल्लें आसा. म्हाका कोण तरी पयर म्हणिल्लें एकट्यान. सो फक्त रावलें कित्याक इन्स्पेक्शन करपाक जाल्यार कित्याक आमचे JE आनी CO गना ते एक इन्स्पेक्शन करतलो. कित्याक कोणें तरी सायडीच्यान फिलिंग केलां म्हाका दिसता ते फिलिंगाक लागून तें उदक थंय स्टोर जावन उरलां आनी तें स्टोर ताका लागून तें अशें काळें अशें म्हाका कोणें सांगलां काळें पडलां म्हणून. पर्सनली हांव वचून तें पळयतलो आनी एक इन्स्पेक्शन करतलो. ताजेर मागीर कोण तें नेसेसरी कोणी जें फिलिंग केलां आनी जें कोणाक लागून जें पोंड जालां ताजेर एक्शन घेतलो. आतां ते सद्याक ते उदक वचपाक वाट ना म्हणून तें आसा. सद्याक तुमी म्युनिसिपालिटी कितें एक्शन घेवंक शकता तेजेर? मेन मागीर कितें पयलीं वचून आमी इन्स्पेक्शन करतले. इवन दो हांव हेल्थाक एक कन्सर्न करतलो, हेल्थाक लेटर करतलो. ती कित्याक ती सायडीच्यान लोकेलिटी आसा ती वाडो आसा आनी मेन रोड सायड जाल्ले कारणान ते खंयचो एक इन्सिडंटूय घडपाक शकता. कित्याक तें उदक चड स्टोर जाल्लें आसा आनी तें म्हाका दिसता तें उदक पळय जाल्यार जशी साळ नदी जशी जाल्ली खारेबांदार तें उदक स्टोर जालें ब्लॅकआवट अशें तशें जें ब्लॅकआवटचें उदक तें स्टोर जालां म्हणून म्हाका कळूंक आयलां. सो ताका लागून हांव फक्त आमचे JE
CO तशेंच हेल्थ डिपार्टमेंटाक हांव कन्सर्न करून तांकां हांव थंय वचून इन्स्पेक्शन करतलो आनी जे कोणाक हांव जे घडलां जे उदक जे कोणाक हांव स्टोर जाला ताजेर हांव एक्शन घेतलो. आतां एक्शन केन्ना जातली? एक्शन हांव पळयता पयलीं वचून इन्स्पेक्शन घेता कित्याक पेपर वर्क आसा हेल्थाकूच म्हाका घेवन वचपाक जाय. हेल्थाक घेवन वचून कित्याक हेल्थ डिपार्टमेंट जाय तातूंत भितर कित्याक ते जें उदक स्टोर जाला तांचोय बीन एक आसपाक वचपाक जाय कितें इन्स्पेक्शन आसतना कित्याक ते तातूंत भितर डेंग्यू मलेरिया ह्यो गोश्टी फुडें घडूंक जायना ताचेर एक नेसेसरी एक्शन आमी घेतले तें कितें घडटा ताचेर. ह्या दिसा जातलें? हय ह्या दिसा जातलें ह्या विका भितर करतलो. रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मुरगांव बंदर फ्लायओव्हराचेर 300 रुपया टोल वाडयिल्ल्यान थळावे ट्रक धनी बेजार जाल्यात. दर ट्रिपीक 300 रुपया टोल दिलो जाल्यार आमकां लुकसाण जाता म्हणून कांय ट्रक धनी सांगतात. देखून संबंदीत प्रशासनान हो टोल रद्द करचो अशी मागणी थळावे ट्रक धन्यांनी केल्या. तशेंच मुख्यमंत्र्यांनी हातूंत लक्ष घालून तोडगो काडचो म्हणून तांच्यांनी विनवणी केल्या. एक्चुअली आयज 1.5 म्हयनो जालो टोल चालू जावन. हो जो टोल आसा तो आमचेर एक व्हडलो बर्डन जाल्लो आसा कित्याक एवरी ट्रीप आमची गाडी एक्चुअली चलता जुवारी आनी कळशाक जेन्ना आमी ट्रान्सपोर्टराक विचारलें जाल्यार ट्रान्सपोर्टरान ते टोल कंपनीक उलोवन तेणें ते डिमांड आमचे फूल केला की टोल कंपनी वील पे. पूण आजुनी हे ट्रान्सपोर्टर आहा हेंच्यांनी आमकां हे म्हणटा कुछ ना कुछ होयेगा पूण कांयच जावपाचे चान्स ना. जाल्यार आमी कितें आमी डायरेक्ट कंपनी कडेन उलोवंक शकना. आमी गाडीवाले आमकां जशें हे ऑर्डर दिता ट्रान्सपोर्टर आमी वचून माल व्हरून पावयता. जाल्यार आमी ट्रान्सपोर्टराक सांगलां की आमकां हे 300 खूब व्हडले पडटा जाल्यार हे ट्रान्सपोर्टरान बेर करपाचे ऑर कंपनीन बेर करपाचे. जाल्यार ताका खातीर आमी हिंगा येयल्ले आनी आयज आमी ट्रान्सपोर्टरांक आपयलो. आमचे आतां एक कमीत कमी एक 70-80 हजार रुपया म्हाजे जाले पॉकेटांतल्यान गेले कित्याक एक 1.5 म्हयनो जालो आतां एक फर्स्ट शिपमेंट अजून काबार जावना. जाल्यार आनी हांकां टोलाक पयशे दिवपाक आमचे कडेन पयशे ना. जाल्यार त्या हिशोबान आमी ट्रान्सपोर्टराक सांगलां आनी ट्रान्सपोर्टरान अजून कांय हे करूना करेगा म्हणटा कुछ ना कुछ पूण जावपाचें कांय ना दिसना. जाल्यार आमी तांकां डिमांड केला की आमकां ब्लॅक एंड व्हायट कितें आहा तें तुमी सांगा आमी गाडी चालू करता आनी हे जायना जाल्यार आमचे कडेन पयशे दिवपाक जावपाना म्हणून आमी कितके डिफरन्स आसा अमाउंट जाता? 300 रुपीज पर ट्रीप. आमी जर दिसाक 3 ट्रिपी मारता जाल्यार 900 रुपया जाले आनी 27,000 रुपया म्हयन्याक काडचे पडटा. तितले व्हडले आमचे कडेन अमाउंट रोल करपाक आमचे कडेन पयशे ना. कितें अपील आहा बिकॉज ऑफ ब्रिज बांदल्या उपरांत तुमकां कितें दिसलेलें? ब्रिज बांदतकीर आमकां दिसलेलें की जसो आमचो गडकरी साहेब जे येयल्ले तेंच्यान जे उलयल्ले त्या हिशोबान आमी बरे हॅप्पी आसले की बरो जालो आमकां वचपाक की तो घाट सोडून हिंगाच्यान वयर चडपाक मातशें बरें जातलें आनी गाडी आमचे चडशे ब्रेकडावन जावपाना. आमी व्हेरी हॅप्पी आसले. पूण हे 300 रुपया लावन हेंच्यांनी आमकां ती हॅपीनेस सगळी काबार करून उडयली आनी आमी आतां रडपाक लागला. तर वचून भरून येवपाक 300 रुपया जर घेता जाल्यार हे एक व्हडलो बर्डन आहा आमचेर. ताका लागून आमी एक अपील घेवन येयल्ले हांगासर. कोणाक अपील करूंक सोदता? कितें आमी फक्त ट्रान्सपोर्टराक अपील करूंक शकता. आमी तेजे वयर वचना. पूण आमी एक मेसेज सीएमाक दिवपाक सोदता की हो जो इश्यू आहा टोलाचो सीएमान मातसो भितर भर घेवपाचे आनी आमचो हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल